जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, देवान आमचे थंय दाखयल्ली काकुळट ताचे तावन आशिर्वादीत जाल्ले आमी ताका दिन वाचूंक अर्गां पाठोवंक तशेंच ह्या आमच्या जिवितांत ताचो सांगातपण ताचें आसनें भोगूंक आनी आमची मागणी उबारूंक ह्या पवित्र थळार आमी जमल्या. ह्या थळार येवंक आमी वाट समकाल्या भावार्थाची, भरवशाची आनी क्रिस्ताच्या मोगाची ती वाट. आनी हांगा तावन आमी परतून वेताना बाळोक जेजूच्या आशिर्वादान जिविताची वाट नव्यान आमी समकतेल्या. देखून आयचो विशय जावन आसा दुसरीच वाट धरन ते पाटींग गेले. दुसरीच वाट धरन ते पाटींग गेले. उदेंतीच्या ज्योतिश्यांचे ह्या विद्वानांचे बाळक जेजूक खावणेर भेटल्या उपरांत तांच्या जिविताचेर जाल्लो प्रभाव आनी बदलावान शुभ वर्तमानकार मातेव एकाच वाक्यान वर्णिता. म्हणून ते दुसरीच वाट धरन तांच्या गावाक फाटीं गेले. तर ल्हानशा त्या खावणेर एक ल्हानसो बाळक, त्या बाळका थंय कसलो मिस्तेर लिपोवन आसा. एक सादारण जल्म कोणाकच कळीत नातलो नेकेत्राच्या उजवाडांत प्रभावित जावन त्या बाळका सोदून काडल्या. हांणी तांचे जाणवाय, तांचे विद्वानपण आनी तांचे रायपण सगळें सांडून ह्या ल्हानशा बाळका मुखार प्रणिपात करून ताणें कितें आपणायलें. कसली ती वाट, ती नवी वाट कसली ती आमकां प्रेरण जावची. शुभ वर्तमानकारान आमकां त्या वाटेची वळख कशी दिल्या हे आमी मोठव्यान नियाळ करया. कसली ती वाट, त्या वाटेन कितें विस्मेत कसलो मिस्तेर लिपोवन आसा. ती वाट सलिसायेची गी. आजकाल आमच्याच गांवांनी सगळ्यांनी रस्ते रुंद जातेच आसात. थोडे कश्ट आसा जाल्यारय मुखार येवचे तें सूख पळोवन आमी संतोशान हे रस्त्या मदें आमी चमकता. वाट रुंद जावनूच आसा. गुडे दोंगर खातरन समतट जावन आसात. सलिसायेन आमचें जिवीत मुखारसून वरचे खातीर तसलें एक रूप या दृश्य आमचे मुखार क्रिस्ताची वाट दवरतागी. समकोनी या वाट समकोवचे सदांचे जिविताचो वांटो जावन आसा. वॉकिंग इज कॉन्स्टंट. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी हर एक क्रिस्तांव भावार्थाची वाट समकता. भावार्थाची वाट आनी ताची सुरवात आनी शेवट, आरंभ आनी अंत देव क्रिस्त जावन आसा. जो आमचे शुभ वर्तमान अध्याय 14 वाक्य 6. हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना. आमी हांगासर जमल्लो उद्देशीत जावन आसा शाश्वतपण सोडवून लाभची वाट आनी ती जोडून दिवचो देव कोण म्हूण सोदूनच आमी हांगासर आसा. त्या क्रिस्ताक आमी वळखता. देखून ताच्या पांयां तळा आमी आयल्या. ती वाट ताणें आमकां दाखयल्या. आमच्या जिविताचो आरंभ आनी अंत, सुरवात आनी शेवट क्रिस्त जावन आसा. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकान अध्याय 17 वाक्य 28
सांपावलो अथेनांतल्या आरियोपगाचे सभे उजेर जंय ग्रेक शास्त्री हजर आसले क्रिस्ताची वळख नातल्या त्या सभे उजेर ताणें सांगची भावार्थाची साक्ष ताचे थंय म्हणजे क्रिस्ता थंय आमी जियेतांव चलतांव आनी आसांव. In him will live, move and have our being. असो सांग पावलो थोड्या तेंपा पयलें थोड्या वर्सां पयलें त्या वाटेन समकोच्या क्रिस्तावांक धर्न जिवेशी मारचो. तो दमास्काच्या वाटेन ह्याच उद्देशान चलचो क्रिस्ताक भेटता. तूं कोण सोमया ताणें धरल्ली वाटेर समकोच्या मनशाक विनाशा करूंक या नाश करूंक जिवेशी मारूंक. पूण त्याच वाटेर क्रिस्ताक भेटोवन तोच जिविताची वाट समकता. क्रिस्ताक वळखून ताका परगटोवन म्हणची ताणें उतरां. ताचे थंय आमी जियेतांव चलतांव आनी आसांव. क्रिस्तावांक आमकां क्रिस्तांव म्हूण नांव पडल्लें अंत्योखांत पयले फावटी धर्मदूतांच्या कृत्य पुस्तकांत आमी आयकतांव. ताचेर की पयले आमकां आसलें नांव जावन आसा वाटेचे व्यक्ती या वाटेचे मनीस. पीपल बिलॉंगींग टू द वे. आनी सावलान ही परवणगी घेतना विचारलें त्या वाटेच्या मनशांक नाश करूंक म्हाका परवणगी दी. त्या वाटेच्या मनशांक नाश करूंक म्हाका परवणगी दी. आमी हर एकलीं क्रिस्ताक वळखोवची वाटेर समकोवची म्हणजे क्रिस्ताच्या जिविताचेर समकोवची मनशां. ही वाट क्रिस्ताची ताणेंच आमकां दाखयल्या आनी आमी ह्या वाटेन समकतांव. आयचे पयले वाचप द्वितीनियम पुस्तकांतलें. इस्रायल परजे मुखार आसात ते चुनाव करूंक या विंचून काडूंक वाटो दोनूच वाटो तांणी विंचून काडयेत. वाट जिवीत आनी सूख दिवची या आशिर्वाद दिवची. वाट मरण आनी दूख दिवची या शिराप दिवची. या दोन वाटे मदें विंच ना. या तुमी विंचोवणी करची म्हूण तो सांगता. आनी इस्रायल परजा देवाची काकुळट आनी विस्मिता अणभवल्लो जाना जाल्ले ते जिवीत सूख आनी आशिर्वाद दिवची वाट विंचून काडटात. आनी तेंचो वाचप आमकां सांगता विंचून काडल्या उपरांत कितें करूंक जाय. ती वाट समकोवंक ताका उपादेश आसात ताका कायदे आसात तातूंत मोगाची गुर्ती आसात. देखून विंचून काडटना समजून विंचून काडा. इस्रायल परजेन देवाक जिविताक विंचून काडलें. पूण हे सूख आनी आशिर्वादाची वाट कांयच कश्ट या कुरीस नासतना येयना. सर्व सांगाताच येता. कुरीस कश्ट हांचे तान चुकारी मारून केवळ आशिर्वाद आमच्यान विंचूंक जायना. आशिर्वाद या सोडवून कुरीस आनी कश्टा वरवींच आसा. सांपावलो फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 वाक्य 27 अशें सांगता. आमकां क्रिस्त मात्र न्हय बगार ताच्या कश्टांत वांटेली जावचें देणें लाभलां. आमकां क्रिस्त मात्र न्हय पूण ताच्या कश्टांत वांटेली जावचें देणें लाभलां. देखून आशिर्वादाची वाट सोडवणेची वाट कश्ट आनी कुरीस एक देणें जावन आमच्या जिवितांत येतलें. जर हें आमी देणें जावन पळयनातले जाल्यार आमी ते देवाचे सिराप म्हूण बगूंक
ह्या मुखार चिंतूंक पावतले हांव. क्रिस्ताच्या उजवाडान भरिल्ले ते विद्वान नवी रचना जातात आनी समखाल्या वाटेक फाटीं गुवान आसतना नवीच वाट ते धरतात. तर ती वाट कसली? क्रिस्ताच्या उजवाडान भरलेली. हाच्या मुखार प्रणिपात करून ते मुखार चलतना क्रिस्तच तांकां उजवाड दाखयता. ताणें थंयसर त्या ल्हानशा बाळका मुखार भांगार, धूप, रक्तांबळ अर्पण केलें. म्हळ्यार तांचें सर्वस्वच भेटोवन दिलें. संपूर्ण तरेन ताच्या मुखार खाली केलें. ते खाली केल्या उपरांत क्रिस्त तांच्या जिवितांत प्रवेश जाता. त्या नखेत्राचो उजवाड तांकां थंयसर हाडटा जाल्यार क्रिस्तचो उजवाड तांच्या जिवितांत भितर सरता आनी तांकां नवी वाट, नवी रचना क्रिस्ताक साक्ष जावंक ते मुखार वेतात. तरी ही वाट सलिसायेची गी, विंचलेली वाट सलिसायेची न्ही. ह्या वाटेर पंतावणां आसात. पयलें, आमी उपादेस पाळूंक, देवाक मानवता तशें चलोवंक आसा. दुसरें, भावार्थ थीर सांबाळूंक आमकां सांगलां. देवा एकल्याचीच तुमी विंचवण करची. जोशुआ ह्या बुकांत अध्याय 34 24 वाक्य 14 to 15 थंयसर जोशुआ इस्रायल परजेक 3 विंचवण्यो दिता. ते एक तरांचे देवाची विंचवण. ताणें म्हणचें, तुमी कोणाची सेवा करूंक खुशी व्हरतात म्हूण आजच तुमी निचेव करा. कोणाची सेवा करूंक तुमी खुशी व्हरतात? इस्रायल परजा इजिप्ताच्या बंदखणींतावन बसयल्ल्या गांवाक पांय तेंच्या वेळार ताणें सांगचें तें उतरां विंचवण करा. पयलें, तुमच्या पुर्वजांनी न्हंय पलतडी म्हणजे इजिप्तांत सेवा केल्ल्या त्या देवांची, म्हणजे इजिप्तांच्या देवांची, तांची तुमी विंचवण करतात गी. दुसरें, आतां वस्ती करच्या देशाच्या म्हणजे अमोरितांच्या देवांची, म्हणजे नीज देवाची न्ही, वस्ती करनासत्या अमोरीत गांवच्या देवांची, या त्या सर्वेस्पराची, सोडवण दिल्ल्या सर्वेस्पराची तुमी विंचवण करतात. म्हजें घराणें आनी म्हजी परजा, हांव आनी म्हजें घराणें सर्वेस्पराक आमी विंचतांव आनी ताका भजन करता. 3 विंचवण्यो तांचे मुखार दवरल्या उपरांत इस्रायल परजेन म्हणचें, आमी सर्वेस्परा एकल्याकच विंचवण करता, ताकाच मान बागयता आनी ताका आराधन करता. भावार्थ थीर सांबाळूंक ही वाट आमकां शिकयता. वाट समकताना क्रिस्ताची वळख आसली आमी पंथावणां बली जाता. थोडे फावटी आमच्याच धर्मांत आसच्या सूख शिकोवणेक आमी बली जाता. आड वाट धरून वेची जावंक पुरो आमचेच जावन अकातोलीक आसचे भाव, वेगळाचार जाल्ले ते भाव भयण, तांणी दिवची ती शिकोवन, कातोलीक पवित्र सभे विरोध दिवची ती शिकोवन, ती एक वाट जावंक पावता. ती आमच्याच देवाक सोडून आनी एक लिसांव शिकोवची वाट जाता. तसले पंतावण येतना आमी कोणाचेर आमची दिश्ट कंसोवन वेता. क्रिस्ताक ताच्या उजवाडाच्या प्रेरणान आसाव, या केवल आशिर्वादाच्या नांवान, सुखाच्या नांवान कश्ट आनी खुरीस सांडून वेतावंगी. दुसरें, ही वाट समकताना पंतावण येवचें हेर आमच्या समाजितान उपजावच्या त्या सवालां वरवीं, आमच्या अन्य धर्माच्या भाव भयणींतावन तांचे तावन उपजावची ती पंतावणां. तांकां चडताव जावन भियान आमी
थरथरचे संदर्भ येतात. तवळ आमी कितें करता? वगच बसून लिपोवन रावता उगी या आमचो भावार्थ थीर सांबाळून तो जियोवंक आमी प्रयत्न करता. ह्या वाटेर चमकताना कश्ट आनी कुरीस आसात. ही वाट क्रिस्ताची. ताणें आपल्या जिविताचें मोल दिलां. ताचेर आमची दिश्ट कसोवंक आसा. जागृत जावन चलोवंक आसा. मातेवाचें शुभ वर्तमान अध्याय 16 वाक्य 24 24 आनी 26 म्हणसर ताणें सांगचें, कोण जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी वता ताणें आपणाकच इन्कार करूंक जाय. आपलो कुरीस उखलून घेवूं दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवूं दी. क्रिस्त आमकां आमच्या समकोणेंत सांगात दिता. ताच्या कुर्साक दिश्ट कंचोन आमचो कुरीस वोवंक तो आदार दिता. ही वाट अशीर निस्कळ जावन सुडाळ जावन ना, अशीर वाट. तोच सांगता, अशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरा. नासाक व्हरता तो मार्ग रुंद, जिविताक व्हरता तो दारवटो ल्हान. ती वाट अशीर आनी थोड्यांक चती मेळची. जर तर तुमकां वातिकन रोमा शहराक वचूंक भाग मेळ्ळें जाल्यार सेंट पीटर बाजिलिकाक भेट करा आनी त्या बाजिलिकाच्या त्या डोम कुपोला म्हणटात वयर तुदयेक वचूंक प्रयत्न करा. ती वाट अशीच आसा. धर्नीतावन समकोन वेताना रुंद मेटा, धांवून वसयत, सुडाळपणी धांवून वसयत. वयर सोडून सोडून येतना ती बारीक जावन वेतात आनी चड उंचायेक पावतना ती आनीकी अशीर आनी कश्टांची. कोणायकी ओवरटेक करूंक जायना. एकल्यानूच कश्टान वयर सोडाचे आनी तुदयेक पावतना आनीकी चड कश्टांची. कित्याक धर्न मुखार वसाचे. वयर पावुल्लें जाल्यार सर कश्टा मदें वयर तुदयेक पावुल्लें जाल्यार त्या तुदयेतावन दिसचें ते रोमा शहराचें वर्णन भोव अपुर्बायेचें. वाट अशीर वाटेंतल्यान चला म्हणून सांगिल्लें तें वर्णन थंयसर आमकां स्पश्ट जिवितांत दाखयता. आमी सोडवणेची वाट समकतना सुरवातेक सलीस जाता. मुखार वेताना पंतावना कश्ट येताना ते आनीकी चड कश्टांची जाता. सांगात दिवचें देवान आनी आमच्या भावार्थान चमकोवच्या आमच्या परजेन. पूण चमकल्ल्या उपरांत सोडवून ताचें दृश्य आनी ताचो अणभव भोव अपुर्बायेचो वर्णूंक नजो जाल्लो जावंक पावता. ही वाट मोगाळ भाव भयणीनो बलिदानाची, त्यागाची. क्रिस्त श्रेश्ठ याजक आमचे बरीच मनीस जावन आमकां वळखता म्हणून आयचें दुसरें वाचप हेब्रावांक बरयल्लें वाचप सांगता. ताणें ही वाट आमकां बलिदाना वरवीं उक्तें केल्या. सॅक्रिफीस भेटोवन देखूनच आमी बलिदान नासतना ह्या वाटेन चमकूंक जावचें ना. क्रिस्त ह्या बलिदानाच्या वाटेर आमचो सांगाती आनी आमचो मार्गदर्शक जावन आसा. जिविताच्या उंड्याचे शिकोवन आयकल्ले सर्व पळसा जो आमचे शुभ वर्तमान अध्याय 6 ते कश्टांचे म्हूण समजून एका फाटल्यान एकले धांवून गेले, सोडून गेले. ही शिकोवन कश्टांची. जेजून आपोस्तलांक विचारलें, तुमी वचूंक चिंतात गी. तवळ पेद्रून म्हणचें, तुजे लागीं आसात उतरां सासणाच्या जिविताची. कोणा सरशीं आमी वचूं. आमी तशेंच क्रिस्ताची शिकोवन थोडे बडे कश्टांची जाताना निसरून वेता. पूण आमकां दुसरी वाट आसा गी ना. केवल क्रिस्त मात्र तोच आमकां वाट दाखयता. आमी कांतार गांवचें आसा अप्रूप
ह्या दिसांनी तें भोव अप्रूप जालां आदलीं कंतारां तातूंत एक कंतार जावन आसा यात्रेक आमी सर जावन आसाव बसयल्ल्या गांवाक पयान करतांव तुज्या आदाराक आशेतांव तुजी ससाय मागतांव. भोव अपुरबायची उतरां. आमी यात्रेक बसयल्ल्या गांवांत आसा. क्रिस्त आमचे सांगता समकता आमकां आदार दिता आनी आमकां ताची ससाय दिता. तो नासतना आमकां ही वाट बाबार्थाची वाट समकोवंक असाध्य. क्रिस्ताक केंद्रीत करून आमी आमचे जिवीत मुखारसून व्हरया. आमी विंचोवन केल्या बाबार्थाची देखून हर एका मिसा वेळार क्रिस्ताचोच बलिदान आमी भेटोवन ताच्या जिवितांत प्रेरण जोडून ताका सेवून आमी आमची वाट मुखार सरता. हें बलिदान क्रिस्ताचे त्याग असो आनी आमच्या काकुळतीचो संकेत. बऱ्या तरान आमी हांतो भाग घेवया. ह्या बलिदानांत आमी हर एक पोटी एक मागणें करता. आमच्या बापा मागणें म्हणल्या उपरांत सुटकेचे ह्या बाचावेचे मागणें याजक म्हणटा आनी थंय ताच्या उपरांत जबाब जावन आमी आमचें समर्पण करता. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. भोव अर्थभरीत मागणें क्रिस्ताक आमकां सांगात दी म्हणून उलो मारता आनी हाका जबाब जावन आमी हर एकले आमचें समर्पण करून देवा एकल्याकच ओळखून घेता आनी म्हणटा कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससनाक. देखून आकांत कश्ट अणवारां येताना आशिर्वाद जाय जाल्यार देवा एकल्याकच वळखून समकोवंक जाय. ह्या पवित्र थळांत हांव आशिर्वादीत जावन मुखार वेताना आमचें मौन आमची दिश्ट क्रिस्ताचेर कंचोवन आमी जिविताची वाट सोडवण्याची वाट समकुया. बाळोक जेजू आमा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.